गोंयांत साबार कामगार संघटना आसात. कामगारांच्या आनी हेर प्रश्नांचेर हे सगळे संघटना एकठांय येतात. केंद्र सरकारान सामान्य मनीस आनी कामगारांचें जगप मुश्कील केलां. प्रत्येक गजाल करतना विचार करून करची पडटा. मोदी सरकारान फक्त धंदेकार आनी श्रीमंत लोकांचें हित पळयलां. केंद्र सरकारान सामान्य मनशाच्या विरोधान चलयल्ल्या धोरणाच्या विरोधान देश पातळेचेर कामगार संघटनांनी 8 आनी 9 जानेवारीक आंदोलन करपाचें जाहीर केलां. ताका गोंयच्या ह्या संघटनांनी गोंय कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स बावट्या सकयल आंदोलनांत देंवपाचें थारायलां, अशी माहिती आदवोगाद सुहास नायकान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. Goa Convention of Workers, it is a joint platform of various major trade unions in Goa. तशेंच ज्यो सामाजीक संघटना आसा, मास ऑर्गनायजेशन्स आसा, तेजो एक जॉयंट आनी युनायटेड प्लॅटफॉर्म. आनी ह्या युनायटेड प्लॅटफॉर्मान AITUC आसा, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, CITU आसा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, BMS आसा, भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, INTUC, टॅक्सी असोसिएशन्स, नॉर्थ गोवा, गोवा ट्रेड युनियन्स कॉन्फेडरेशन आनी बाकीची साबार संघटना जे आयज कांय कारणां खातीर पावूंक शकले ना. तरी आसतना गोंयच्यो सगळ्यो मास ऑर्गनायजेशन्स एंड ट्रेड युनियन्स आर जॉयंटली अंडर द प्लॅटफॉर्म ऑफ गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स. आयज आमी जाहीर करूंक सोदता की देशांत 8 आनी 9 जानेवारी 2019 म्हणजे येवच्या वर्सा देशव्यापी संप जावपाचो आसा. इट इज गोइंग टू बी अ जनरल स्ट्रायक ऑल ओवर द कंट्री. आनी हो जनरल स्ट्रायक जो जावन आसा हो ह्या सरकाराच्या आर्थीक धोरणाचा विरोध करपा खातीर जनरल स्ट्रायक आसा. आनी नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स जे सेंट्रल ट्रेड युनियन्साचे एक प्लॅटफॉर्म आसा, जसो आमी गोंयांत केला तसो सेंट्रल ट्रेड युनियन्सांनी नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स प्लॅटफॉर्म केला. तितून हिंदुस्थानाच्यो साबार ट्रेड युनियन संघटना आनी सामाजीक संघटना एकठांय आसात. तांच्यांनी उलो दिला की देशांत 8 आनी 9 देशव्यापी संप जावपाक जाय. आनी तेजे मुद्दे जे आसा संपाचे ते सविस्तरपणे आमी तुमचे समोर दवरलेले आसा. तशेंच जनते समोर दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कित्याक तुमी जाणात फाटल्या 4.5 ते 5 वर्सांचो कार्यकाळ जर आमी घेतलो जाल्यार ह्या कार्यकाळान लोकांच्या विरोधात निर्णय जाल्यात, लोकांच्या विरोधात पॉलिसीज जाल्यात, कामगार वर्गाच्या विरोधात पॉलिसीज जाल्यात, युवक वर्गाच्या विरोधात पॉलिसीज जाल्यात, शेतकऱ्यांच्या विरोधात पॉलिसीज जाल्यात, बारीक बारीक धंदेकार आसात, शॉपकीपर्स आसात, ट्रेडर्स आसात, शेतकरी आसात, तांच्या विरोधात पॉलिसीज जाल्यात. आनी ताका विरोध म्हणून विरोध प्रकट करपा खातीर हो देशव्यापी संप आसा. म्हजी गोंयकारांक विनंती आसा की ह्या देशव्यापी संपांत सगळ्यांनी सहभागी जावचें. केंद्र सरकारान सामान्य मनशाचें जगप काबार केलां. नोटबंदींतल्यान काळो पयसो आयलो ना, मात कामगारांक कामा वयल्यान काडून बेकार केले, अशें सुहास नायक उलयलो. तुमी जाणात म्हारगाय शीम आनी मेर नासतना वाडल्या. पेट्रोलाचे दर वाडलेले आसा, डिझेलाचे दर वाडलेले आसा. LPG सिलिंडर 4.5 रुपयांनी आसलो, आयज 1000 रुपया 450 रुपया, तो आयज 950 रुपयांचेर पावल्लो आसा. बेकारी सगळे कडेन पसरलेली आसा आनी यूथ पॉलिसी ह्या सरकारा कडेन ना. आमचो मागणी आसा की KG to PG म्हणल्यार किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिक्षण जें आसा तो मुफ्त आसपाक जाय, मोफत आसपाक जाय. सरकारान ताची जापसालदारकी घेवपाक जाय. त्याच बरोबर जे सेल्फ एम्प्लॉयड आसात, टॅक्सीवाले आसात, बसवाले आसात, रिक्षावाले आसात, जावं बारीक बारीक धंदे करपी शॉपकीपर्स आसात, स्मॉल ट्रेडर्स आसात, तांच्या धंद्याचें संरक्षण जावपाक जाय. कित्याक मोटर ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बील जें येता तें बील जरी पार्लमेंटान पारात दवरलां तें विड्रॉ जावंक ना. ते केन्नाय येवपाक शकता आनी तेजो परिणाम, गंभीर परिणाम जो ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री आसा ते मागीर टॅक्सी आसूं, बस आसूं, ट्रक आसूं, सगळ्यांचेर जावपाचो आसा. आनी तेजे गंभीर परिणाम ह्या सकयल्या समाजाचेर जावपाचे आसा. तुमी जाणात
डिमॉनिटायझेशन आणि GST बारीक आणि स्मॉल आणि मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज आसात त्यो सपाट केल्ल्यो आसा. बारीक शॉपकिपर्स आसा तांकां सपाट केल्ले आसा. कित्याक GST आनी डिमॉनिटायझेशनान लाखांनी लोक बेरोजगार जाल्ले आसा आनी हे बेरोजगारांची संख्या वाडत आसा. सो तेजो परिणाम इकॉनॉमीचेर जायत जाता. आनी आयज 60 रुपयांचे डॉलर आसलेलो आयज 71 रुपयांचेर पावलेलो आसा. सो दीस इज द इन्फ्लेशन दॅट इज सीन इन द मार्केट. FDI रिटेल ट्रेडान आयली, मॉल संस्कृती येयली जाल्यार बाजार ठप्प जातले. जे बाजारांत जे बारीक धंदे करतात, शॉपां आसा, किराणा घाऊक शॉपां आसा, जावं बारीक वेजिटेबल वेंडर्स, जावं कोणूय बारीक कितें आतां खुबशीं शॉपां गोंयांत आसात. ती शॉपां सगळीं सपाट जातलीं. देर वील बी वन मॉल अँड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वील कम इन टू दॅट. आनी तें जर आयलें जाल्यार लाखांनी लोक गोंयचेच न्ही हिंदुस्थानाचे बेरोजगार जातले आनी तेजो परिणाम इकॉनॉमीचेर जातलो, समाजाचेर जातलो. तुमी जाणात शेतकरी आत्महत्या करीत आसात. शेतकऱ्यांक कर्ज माफी मेळपाक जाय, मिनिमम सपोर्ट प्रायस तांकां मेळपाक जाय, हो एक डिमांड आसा. त्याच बरोबर जे सेल्फ एम्प्लॉयड टॅक्सी आसात, जावं ट्रान्सपोर्ट आसा, जावं आनी कितें आसा, त्या सगळ्या धंद्याची राखण सरकारान करपाक जाय, प्रोटेक्शन तांकां दिवपाक जाय. तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसात, इन्शुरन्स म्हण, परमिट्स म्हण, ते ईज आउट जावपाक जाय. कांय एम्प्लॉयीज असोसिएशनाय तांच्या विरुद्ध रीट पिटिशन घातलां की कांय तरी मॉनिटरींग जावपाक जाय. मॉनिटरींग करात, अवश्य करात, पूण जेन्ना पॉयंट टू पॉयंट रेट्स ऑलरेडी फायज आसा गोंयांत, म्हाका दिसना की आमकां सगळ्यांक दिसना की आनीक ताजे वयल्यान डिजिटल मिटर जावं स्पीड गव्हर्नन्स येवपाक जाय. कित्याक स्पीड गव्हर्नन्सा सारके गोंयांत रस्ते नात. डिजिटल मिटर घालपाक बॉम्बे दिल्ली चलता, पूण गोंयांत एक भाडें घेवन गेलो जाल्यार दुसरें भाडें परतून मेळना. यू हॅव टू टेक ओन्ली वन ट्रीप फॉर द होल डे. सो दॅट इज देर इनकम अँड दॅट इज किलिंग द इंडस्ट्री. सो एक पॉलिसी आसपाक जाय, टुरिजमाक पॉलिसी आसपाक जाय, बेरोजगारांक एक पॉलिसी आसपाक जाय, युथांक एक पॉलिसी आसपाक जाय, स्टुडंट्सांक एक पॉलिसी आसपाक जाय. आनी म्हारगाय आनी जी प्रायस रायज, इन्फ्लेशन जे वाडलेलें आसा तें कशें कंट्रोल करतले. कित्याक GST जर तुमी म्हणटा जाल्यार GSTन पेट्रोल कित्याक येवंक ना, तो एक प्रश्न आसा. वन टॅक्स वन नेशन फायन, बट यू ऑल्सो इन्क्लूड पेट्रोल इन GST. वाय यू आर एक्सक्लुडींग पेट्रोल आउटसायड द GST, हो एक प्रश्न आसा. आनी ह्यो सगळ्यो नीती जर पळयल्यो जाल्यार गिरेस्तांक गिरेस्त करपाचें, जे रीच आसा तांकां रीच करपाचें, भांडवल जेंचे कडेन आसा तांकां आनीक भांडवल दिवपाचें, आनी गरीब जे आसा तांकां चिड्डून उडोवपाचें, मध्यमवर्गीय आसा, सॅलरीड आसा तांकां चिड्डून मारपाचें. ही पॉलिसी ह्या सरकाराची आसा आनी ताका आमचो विरोध आसा.